नमस्कार. आमचो बाजारान आमी उलो मारलो ह्या कोविडाच्या परिस्थितीन, ह्या पॅन्डेमिकान कितल्याशाच लोकांची नोकऱ्यो गेल्यो. म्हणजे पयशांची उलाढाल जायना जाली, घरान सामान हाडपाक पॉसिबल जायना जाली. अशा वेळार जेन्ना आमी उलो मारलो तेन्ना कितलेशेच आमचे भाव भयणां गोंयकार जे गोंयान काम करता ते त्या भायर आमचे गोंयकार भाव कितलेशेच आमच्या देशा भायर आसा, तांकां ओड आसा हांगा मदत करपाची. अशें कितल्याशाच लोकांनी आमकां मदत केली. त्या मदती भितर कांय नाट्य कलाकारांक मदत करची म्हणून गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष अरुणबाब साखरदांडे आनी ताजी घरकान्न कवयित्री नूतनबाई साखरदांडे हांणी कांय साहित्यिकांक किंवा आमचे वेवसायीक नाट्य कलाकार जे नाटक करताले, जे आतां पॅन्डेमिकान नाटक बी बंद जालां, अशा हेल्प करचें म्हणून आमचे कडेन कांय म्हणजे मदत करची म्हणून आर्थीक आमकां सपोर्ट केलो. आनी तांच्या मागणी प्रमाण तांणी सांगल्या प्रमाण आमी कितलेशेच कलाकाराच्या घरा मेरेन पावले. जितल्यांक आमी वळखता, जितल्यांक खरीच गरज आसा अशा मेरेन आमी लोकांच्या घरा मेरेन पावल्या. त्या भायर कितलेशेच भायर आमचे भाव आशिल्ले पळय तांणी हाज्या माध्यमांतल्यान ऑनलायन पद्दतीन पयशे धाडून तांच्या मेरेन पावोवपाक आमकां लायले. आनी आमी सांगपाक अभिमान भोगता आनी खोस दिसता की जवळ जवळ 200च्या वयर लोकांच्या घरा मेरेन आमी आतां मेरेन पावल्या. हो व्हिडिओ करपा फाटलें इतलेंच कारण की खूब लोकांनी सांगलां की जर अजून गरज आसा न्हू जाल्यार फक्त आमकां सांगा म्हणून. त्या खातीर तांच्या वतीन आमी आमचो बाजार उलो मारता की जर तुमच्या आडे कडेन किंवा स्वता तुमकां गरज आसत आमच्या आदाराची जाल्यार फक्त आमकां उलो मारात. किंवा आमी फोन नंबर दिता. म्हजो फोन नंबर आसा 9923415622. त्या शिवाय आनी एक नंबर दिता 9823244001. ह्या नंबराचेर फोन करा, तुमकां जाय तेन्ना फोन करात किंवा आमकां वॉट्सॅप करा आनी फक्त तुमचो एड्रेस सांगा. आमी तुमच्या मेरेन आमचे कडेन जाता ज्या लोकांनी आमकां मदत केल्या ती मदत तुमच्या मेरेन पावपाचो आमी फक्त माध्यम. आमचो बाजार हो फक्त माध्यम. आमी गोंयकार, आमी स्वाभिमानी, पोट टेकून न्हिदपी पूण मागपी न्हू. अशा वेळार आमी एकामेकाक आदार करुया. आनी त्या आदार इतलीं वर्सां आमी नाटक केल्या, लोकांचें मनोरंजन केलां. नाट्य कलाकार किंवा बाकीची सगळी ही आमची फॅमिली. आनी हे सिच्युएशन जें आयलां पळय तें सांगून येवना. आनी ही फेज आसा, ही फेज वतली, पूण त्या फेजीन कोणाचें मन ढळनासतना, स्वाभिमान दुखयनासतना आमी एकामेकाक मदत करुया म्हणून हो व्हिडिओ आसा. ज्या ज्या लोकांनी आमकां आर्थीक सपोर्ट केला, आमचो धंदोय वाडीक लागचो, सुरवात जावची म्हणून मदत केल्या, ते सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत एक फावट आमचो बाजार ह्या सगळ्या लोकांच्या वतीन तुमकां उलो मारता. जर कोणाकूय आमची गरज आसा, मदत जाय जाल्यार उलो मारात. आमी सदैव 24 तास तुमच्या खातीर हजर आसतले. हें पॅन्डेमीक इल्लेशें आज आसा, फाल्यां वतलें, पूण आमी घट्ट रावया, आनंदीत रावया. आनी आमचो बाजार सदैव तुमच्या फाटल्यान आसतलो. आमचो बाजार येता तुमच्या दारार.